फुडल्या 3 वर्सां खातीर सरकारान जाहीर केल्लें शेक धोरण सरकारान कोणाच्याच दबावाखाला बदलचें न्ही। ही पॉलिसी खूब बरी आसा अशें शेकवाल्यांची एक संघटना म्हणटा। कितल्याशाच शेकवाल्यांनी शेकां खातीर अर्ज केल्यात। आतां सरकारान धोरण बदललें जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। शेकवाल्यांचे सध्या 2 गट जाल्यात। सरकारी जमनी वयले आनी प्रायव्हेट शेक अशेय प्रकार आसात। सरकाराचें शेक धोरण एकल्याक मानवल्यार दुसऱ्याक मानवना अशें फाटलीं 2 वर्सां चल्लां। हातूंतल्या शेकवाल्यांचे एके संघटनेन शुक्रारा मुखेल सचीव आनी पर्यटन संचालकांक कायदेशीर नोटीस दिली। सरकाराचें शेक धोरण परत बदलपाचेर विचार चल्ला असो दुबाव लागिल्ल्यान संघटनेन ते आड नेट धरला। लीगल नोटीस केल्या जी गव्हर्मेंटान पॉलिसी अनाउन्स केल्या तीच दवरची म्हणून आमकां खबर येयल्या की तेणें रेफरन्साक पत्ती धाडल्या म्हणून पॉलिसी नोटीस आमी हेका लागून सर्व केला की तुम्ही पॉलिसी भायर काडली, तुम्ही आमच्या लोकांनी फॉर्मां 40 आनी 3 पेजी डावनलोड केल्यो आनी लोकांनी फी भरून तुमकां फॉर्मां सबमीट केली। तुमच्यान ही पॉलिसी परतून घेवंक जायना। इफ यू आर चेंजींग, तुम्ही तो चेंज करता जाल्यार कॉरिजेंडर म्हणून मायनर कितें करूंक जाता, पूण मायनरूय तितून करूंक आमी म्हणटा मायनरूय करूंक जायना। आनी एज फार एज दीस एक्सपिरियन्स कॅटेगरी बा क्लॉज चेंज करूंक जाता तें जाता मेजर चेंज। सो वी हॅव सर्व if the other party can go to court, if the government changes, आता government तर चेंज करता ही पॉलिसी जाल्यार we will go to court and we will stop the process। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान हालींच 2013 ते 2016 ह्या 3 वर्सां खातीर शेक धोरण जाहीर केल्लें। ह्या धोरणा प्रमाण नव्या आनी 3 वर्सां मेरेन अणभव आशिल्ल्या 10% शेकवाल्यांक आनी 3 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्या 90% शेकवाल्यांक शेक घालपाक मेळटलें। पूण शेकवाल्यांचे दुसऱ्या गटाक ते मानवल्लें ना। तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। मेडिकलांत MS आनी MD डिग्री खातीर प्रवेश दितना गोंय सरकारान घुसपागोंदळ केल्ल्यान काँग्रेसीन लोकायुक्ता कडेन कागाळ केल्या। काँग्रेसीचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मिडियाक ही म्हायती दिली। सुदीप तामणकारान ही कागाळ केल्या। गोंय सरकारान आपल्याक जाय त्या विद्यार्थ्याक प्रवेश दिल्लो म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडिल्ली। गोंय वैजकी कॉलेजींत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश दितना बरोच घुसपागोंदळ जाल्लो। काँग्रेसीन हें प्रकरण आतां लोकायुक्ता कडेन पावयलां। काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकारान ही कागाळ केल्या। Complaint on the before the Lokayukta and the respondents being the chief minister and the state of other and of the state of Goa and others consisting of the health minister, the chief secretary of Goa, the secretary health, the additional secretary, the dean of the medical college, advocate general of Goa, vice chancellor Goa University, registrar Goa University। मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल आनी हेरां आड ही कागाळ केल्या। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडलो म्हूण सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराचेर फोग काडिल्लो। आमदार रेजिनाल्डान ह्या विशीं म्हायती दिली। The whole NEET scenario ended in the Supreme Court passing a remarkable judgment, and in that judgment, in para 1, it clearly says that the government and its functionaries allowed ingress of systematic anarchy, proves that the government of the day what it is. In the para 3, the Supreme Court used the words that it is uncertain, would shock one's conscience, and a deliberate labyrinth which not only assaults the majesty and sanctity and purity of law. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर गांवांतल्यान व्हरूंक दिवचो न्ही म्हूण जिल्लोधिकाऱ्या कडेन ह्या पयलीं निवेदन दिल्लें, पूण ताणें दुर्लक्ष केल्ल्यान गांवचो एकलो भुरगो अपघातांत गेलो। ह्या प्रकरणांत लक्ष घालचें म्हूण ग्रीन गोवा फावंडेशनान हायकोर्टांत रीट याचिका घाल्या। नुव्या कोयर वडोवचो न्ही म्हूण थंयचे लोक मागतात। सध्या कोयर वडोवप बंद केलां। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर गांवांतल्यान व्हरूंक दिवचो न्ही अशी मागणी ग्रीन गोवा फावंडेशनान दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक ऑगस्टान केल्ली, पूण ताणें कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान येरादारीचो प्रस्न उप्रासला अशें फावंडेशन म्हणटा। कंप्लेन फायल केले ऑगस्टान, ऑलमोस्ट अ मंथ पास आनी 30 days टायम दिलो कलेक्टराक की थिंग यो सायड इन्स्पेक्शन कर, जॉयंट इन्स्पेक्शन कर म्हूण। ते कालवट मोटले, इस्कला भुरगो तें लोकांक त्रास आसा विलेजस जे पडाय थिंगा। सडनली हें जालां सोना कलेक्टरान थिंगा कांयच इंट्रस्ट केला न्हू म्हण एक हें सुद्दां धाडलां दॅट ही इज गोइंग टू टेक नोट ऑफ दॅट दीस थिंग, इग्नोर केली।
आनी थिंगा ऑलरेडी एक भुरगो एक्सिडेंट जावन ट्रका मान ऑन द स्पॉट मेलो एंड दॅट इज द ओनली रिजन बिकॉज ऑफ नेग्लिजन ऑफ द कलेक्टर टुडे दॅट बॉय हॅज लॉस्ट हिज लायफ आनी आतां थिंगा सॉल स्पॉटार येवन सगळे एश्युरन्स दिता की डायवर्ट करतली हे इट्स अ फर्स्ट फॉल्ट ऑफ द कलेक्टर साउथ गोवा एंड दॅट इज द रिजन आय फायल अ रीट पिटिशन इन द हायकोर्ट seeking direction for the this thing collector to look into the entire matter, the diversion of the traffic. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन पडून आसा. आतां हो कोयर व्हरून नुव्या उडयतात. कोयर कुंकळेच्या भितरल्या रस्त्यावेल्यान व्हरचो न्ही अशें थंयचे लोक मागतात. सावरकट्टो आनी पाजरकोंड सावन हो कोयर नुव्या व्हरतात. दुसरे वटेन हो कोयर थंय व्हडोवंक नुवेचे लोक विरोध करतात. कुंकळेच्या लोकांनी बुधवारा बोळ मारतकीच हो कोयर जांबावले केपे वटेन व्हरपाचे थारले. पूण नुवेच्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान कोयराची येरादारी सध्या बंद आसा. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.